Honorable Governor, with your permission, Madam, the order of appointment of the ministers may be read. Number G/9/2018/355, 24th September 2018. Order. In exercise of the powers vested in me under Article 164, Sub-Clause 1 of the Constitution of India, I, Mridula Sinha, Governor of Goa, hereby appoint the following as ministers on the advice of the Chief Minister. Serial number 1, Shri Milind Naik. Serial number 2, Shri Nilesh Kabra. They will assume office from the date they are administered oath of office and secrecy. Signed, Mridula Sinha, Governor of Goa. I request that Honorable Minister designate to kindly come to the dais and take the oath of office and secrecy as I announce their names. I request Honorable Governor to administer the office of oath and secrecy. I request Honorable Minister designate Shri Milind Naik to come to the dais and take the oath of secrecy, office and secrecy. मिलिंद सबुल नाईक ईश्वर साक्षर शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित अशा झाल्या आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल इतकी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीत मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीत मी गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध पद्धतीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा त्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी महत्त्वभाव किंवा आकस्न बाळगता न्याय बाळगून देईन. मी मिलिंद सबुल नाईक ईश्वर साक्षर शपथ घेतो की गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून किंवा कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. हांव निलेश कबराल देवाच्या नावान असो सुपूत घेता की कायद्यान तोरी जाल्लेल्या भारताच्या घटनेक हांव विश्वासी आसा आनी हांव घटने कडेन सदांच प्रमाणीक रावतलो. भारताच्या 500 पॉड आनी एकचार हांव राखून दवरतलो. गोंय घटक राज्याचो मंत्री म्हूण हांव प्रामाणीकपणान आनी कर्तव्याचे भावनेन म्हजे कर्तव्य हे पुराय व्हरतलो. भारताच्या घटनेन आनी कायद्यात सांगल्या प्रमाणे कोणाचे भंय व कोणाचो उपकार मोग व वायटपण बाळगी नासतना सगळ्या लोकां कडेन सारकेपणान आनी बरे रितीन वागतलो. हांव निलेश काब्राल देवाच्या नावान असो शपथ घेता की गोंय घटक राज्याचो मंत्री म्हूण वावरतना सामको गरजे तितलेच गजाली सोडून मंत्र्याचे नात्यान म्हजे मुखार हाडलेले हेर कसले विशय व म्हाका सांगलेले कसलेच गजाल नीट व आडवे मार्गान हांव खंयच्या मनशाक गमयचो ना व कोणाक कडेन उक्तो करचो ना.
started now. सिरियलान पयलो भाग Okay. 13% जातले. Is this first step any towards, case stability is there. is this first step towards permanent solutions? See, what is a permanent solution? We have formed this government with the intention of कायमस्वरूपी म्हणजे कितें हो कायमस्वरूपी पयलीं आमी सरकार केलो 2022 मेरेन गोंयाक स्टेबल गव्हर्नन्स दिवपाक हाजे मदीं इश्यूज कितें आयले इश्यूज मदीं आयले की चीफ मिनिस्टराची तब्येत बिगडली ताका एक दुयेंस जालें हे इश्यूज आयले आनी मंत्री आमचे दुयेंस जाले every day as it comes we will have to tackle this challenge. There are challenges but in the interest of stability in the interest of governance we are united. Each day as it comes it will be a challenge and we will face it. United in groups. But these groups, the coalition government is about groups. Why? Because there are in Kerala, Congress has got groups, I group, A group, within the party there are groups. So there's no problem. अशें काय म्हणटा की एलायन्सा मदीं हे दोन एलायन्स पार्टनर डिफरंट व्ह्यूज आशिल्ल्या कारणान तेमच्या लिडर तांचे चेंज करपाच्या संदर्भात हे लागून ना अशें कितें तेजे बद्दल तुमचें कितें म्हणटा बरें जालें एलायन्स पार्टनरा भितर जर एकवट आशिल्लो आनी एक चेंज जाल्ले जाल्यार तुमकां यू वूड हॅव नॉट गॉट द लिडर यू हॅव आस्क्ड फॉर. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देर इज अ चॉयस ऑफ अ इंडिविज्युअल नॉट द पार्टी टू लीड अ गव्हर्नमेंट. So it meant that individual united everyone. तुजो टोन मातसो चेंज जालो कसो दिसता? What is your idea of permanent solution? What exactly are you like? When you had discussion with the senior BJP? See, many ideas come together to form a coalition government. My idea, my way or the highway is not what I believe. It's a democracy. Their party, we've all got to come together and come to solution. These changes which have been effected are internal matters of the BJP. But they have got 2 MLAs who have exited and 2 MLAs of theirs have taken the place. In that we do not have a say. Neither do I want to comment on it. It is their issue, they have done it. There are reports that you will get educated minister of Michael Lobo is a close friend of mine. And I would be happy if Michael Lobo becomes minister. But did you If there is a chance to make him minister still, I would always advocate to make him minister. But it is not in my hand, it is not in my party. If he was in my party, he would have been minister by now. म्हणजे बाब सीएम बोर्ड नाशिल्ल्यान परती सीएसीचे कडेन तुका दिसता प्रशासना खातीर परती सीएसीची फॉर्म करपाची गरज दिसता सीएम बोर्ड नाशिल्ल्या कारणान. Once again, the CAC म्हणटा तो पयलेच ना कॉन्सेप्ट आमच्या मुख्यमंत्र्यान लागलो जर ताका हाडीन दिसता जाल्यार ताणें हाजेर हांवें पार्टीन आमचेर विश्वास दवरला आनी गेल्या मंत्रिपदाच्या वेळार काम बरें करपाचो प्रयत्न केलो. थोडे बरें थोडे वायट जालां आसतलें सगळ्यां कडेन सगळें जायना हेच्या फुडल्या कार्यकर्ते परत आमचेर विश्वास दवरल्या कारणान गेल्या फावटी पेक्षा बरें काम करपाचो तुमकां विश्वास जाता. आयज फक्त स्वेरींग इन एज मिनिस्टर जाल्ले आसा पोर्टफोलियोचे कांय डिसिजन जावन तुमचे कितें चॉयस आसा म्हाका कसले पोर्टफोलियो कित्याक चॉयस आसता हांव म्हाजें सगळें काम देवाचेर सोडटा ते प्रमाणे आयज हांगा पर्यंत पावला. तुमकां दिसता की सरप्रायज तुमकां मुगी तुमचें खंयच नांव नासतना सडनली तुमचें नांव आयलें आनी आयज तुमी मिनिस्टर जाले. म्हाका विचारलें सिन्सियरली आयज पर्यंत हांव कोणा कडेन कोणाक सांगपाक वचूंक ना मिनिस्टर जावचो. ते ओवरऑल सिनारियो पयल्यार म्हाका खबर आसलें की सरकार आमचें आसप गरजेचें दिसतालें म्हाका भारतीय जनता पार्टीचें. त्या हेतून आमी आमच्या लिडराचें आयकून वागताले आनी रावताले. पूण म्हाका आयज एक सकाळी सीएमान फोन करून सांगलें की तुका मिनिस्टर म्हणून आयज करता तेन्ना म्हाका खुशी जाली आनी म्हाका तो सरप्रायज आसलो. आनी ती पावर मिनिस्ट्री मेळताली हे पार्टी खूब प्रॉब्लम आहा कितें करतले तुमी तेचेर ते क्लियर जाल्या उपरांत सांगता तेच्या पयलीं सांगप बरोबर जावचें ना. आज पयले सुवातेर हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की म्हाजेर विश्वास दवरून तेन्ना म्हाका मंत्री गेलो. पोर्टफोलियो इम्पॉर्टंट ना, पोर्टफोलियो इज नॉट इम्पॉर्टंट इज दॅट ही हॅज ट्रस्ट आनी म्हाका ट्रस्ट दवरून तेणें म्हाका मिनिस्टर केला. जो तो पोर्टफोलियो दितलो तो एक्सेप्ट करून मन लावन म्हाजें पयलें मन लावन खोशयेसान काम करतलो आनी आदरणीय चीफ मिनिस्टराचे खाला काम करतलो. आज खूब कितें उलयता पूण म्हाका दिसता आमचो चीफ मिनिस्टर आमचे मदें जाय आमकां वांगडा घेवन जी कामां करपाक जाय गोंयचे जनते खातीर आनी गोंयकारां खातीर हें हांव करीत रावतलो. एक प्रश्न आसा की नॉर्मली कितें जाता की
हांवूय मनीस आनी मनीस काम करतना चुकता जाल्यार लोकां कडेन मागता की म्हाका येवन सांगचें वेगळे वेगळे विशयाचेर खंय वचून दुसऱ्यांक सांगून कांयच फायदो ना आनी म्हाका मेळपाक खणाचोच अपॉयंटमेंट नाका म्हाका डायरेक्ट येवन मेळूंक शकता म्हजो जो टायम आसतलो तो सगळ्यांक ओपन आसतलो म्हजे मतदारसंघाक अशे लोक म्हाका मेळटले तशें म्हजे जे विशय जो CM दितलो ते विशयाचेर म्हाका कसलोच अपॉयंटमेंट घेवपाची गरज ना म्हाका कसो जो आसा तसो मेळोन म्हजे कडेन काम करून घेवचें आनी हें करून आज मनापुरबान हांव चीफ मिनिस्टराचो आभारी आसा जे तो पोर्टफोलिओ दितलो ते एक्सेप्ट करून काम करतलो दिसा भितर तो गोंयांत येतलो परत आनी कामाक करतलो एनी टायम फ्रेम की केन्ना गोंयांत येतले टायम फ्रेम तो एक्झॅक्टली वेळ पडे आनी 5 दिसांनी येवं शकता वेळ पडे विदीन 15 डेजूच येवपाक शकता Have you allocated the portfolios or have you decided on the portfolios? CM will allocate the portfolio. Maybe for 2 ministers, maybe today. Yeah. There will be an official announcement on that. Yes, and other ministers, some CM's portfolio. Yeah, right. He will be distributing them by another 8-10 days. Okay, but for the two new ministers today, Yeah, it's expected. Mostly they will get today only. रिवॉर्ड मिळून 20 वर्साचे लॉयल म्हणजे प्रामाणिकपणा दाखिल्ली संसीत डिसोजा हे पक्षाचे प्रामाणीक सैनीक आसा प्रामाणीक कार्यकर्ते आसा थोडे मातशे हट जाले आसतले कारण गेली 1 वर्स 1.5 वर्स तेंची तब्येतूय बरोबर ना आज ते विदेशांत उपचार घेता हांव देवा कडेन मागता की ते बेगिनात बेगीन उपचार बरे जावन एक गोंयांत परत येतले आनी पक्षान मुख्यमंत्र्यान सुद्दां आमकां सांगलेलें आसा तांकां जबाबदारी दिवपाचे वेवस्थीत दितले जबाबदारी पक्षाचे कायमूय दितले आनी सरकारा भितर तेंचो योग्य तो मान सन्मान राखलो गेलो वता ओके दुसरे पोर्टफोलिओ CMचे जे एडिशनल लोकांक दिवपाचे आसले मिनिस्टरांक दिवपाचे आसले कितें टायम फ्रेम दितले आज म्हाका दिसता सादारण आज एखादे दोनूय मिनिस्टराक पोर्टफोलिओ दोनींक मेळटले आनी अशें दिसता म्हाका मुख्यमंत्री दिवंक शकता आनी अन्य पोर्टफोलिओ आसा ते येणाऱ्या 8 दिसां भितर मुख्यमंत्र्यान ठरयलां की सगळ्याक चर्चा करून ते पोर्टफोलिओ दिवं ओके तर सरकार राजकीय परिस्थितीचो इतले दीस चर्चा चालू आशिल्ली मिटींग जाता ते हांगासर सोंपता हांगासर ते हांगासरूच तेजो एंड जाल्ले आसा आनी गोंया भितर खऱ्या अर्थान विकासाच्या दृश्टीन आमी फुडें पावल मारतले आनी गोंया भितर स्थिर सरकार एबल आनी स्टेबल गव्हर्मेंट आमी भारतीय जनता पार्टी दितले बाई मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वाखाली तेजे कितें दिसता तुका अविश्वास ठराव काँग्रेसीन तेंचे बाजून कितली मतां पडटली ती म्हाका खबर ना 10 काय 11 जातली ती म्हाका खबर ना पूण काँग्रेसीन उगीच 16 आमदारां ते आपले पक्षा भितर दवरपाचो प्रयत्न करचो हांव चॅलेंज करता काँग्रेसीन अविश्वास ठराव हाडून दाखोवचो आमी तो किमान 23 वर्सीस 7 मतांचेर जिखतले म्हणजे तुमच्याकडे काँग्रेसीचे आमदार परत येतले निश्चितपणे आसा पूण आमी केन्नाच कोणचो पक्ष फुडपाची हे घेयना आनी कोणचो पक्ष फुडपाचो आमचो हे प्रयत्न ना पण ठराव आयलो जाल्यार हांव सांगता निश्चितपणे 23 विरोध सन हो आमचो ठराव पास जाता